देवानाची अ, भिमान ताची कितलो व्हड एक चंद्रुपारी सहाय केलेलो आसा म्हूण पळयता आमी. सो एक प्रार्थना करून न्हू हे सेशनांत मुखार सोया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवतप्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञतृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधक. सो आम्ही पुढे सेशन्सांतून पडलेलें आहे की ह्या युद्धाचे विषय आम्ही डिस्कस केलेले आहे. आणि कशी एक प्रकारारी म्हणतात पडले भीम धनुष्य बाणान लढाई करत आशिल्लो जाल्यार ते समय आयल सुद्धा रथार दुखून देवन तागेले गधा घेवन सीधा एनिमी कॅम्पा वचून लढाई करच्या सुरू करत आशिल्लो युद्ध करच्या सुरू करत आशिल्लो. आणि इतले एक प्रकाराचे तातूंत भयानक रुपार ते स्पीडार तो येत आशिल्लो की कोणाकच ही कसं करू जायनाशिल्लें त्या लेखारी ताणें तें युद्ध करचें आशिल्लें म्हूण पळयलें आसा. आणि भारी एक नमुन्याचे उग्र रूप तो धारण करत आशिल्लो. आणि आयच्या सेशनांत पळया हे दुशासना मरताना भारी एक भयानक रुपारी ताणें तागेलें तें उग्र रूप दाखोवन तागेलें तें प्रतिज्ञ संपन्न करचें आसा. केतनाय युद्धांत तूं 100 कौरव म्हणल्यार केतनाय युद्धांत तूं 2 4 एक दिवस 31 ते मारलेलें आसा. सो त्या प्रकारारी तो तागेले ते प्रतिज्ञ घेतलेली ते संपन्न करता वता युद्धारी ते गुरुरूपान तूं एक एक गट्टी गट्टी हास्य सुरू करतकीर तो गट्टी गट्टी कोपान म्हणटात पळय चॅलेंज करता. आणि आमी ह्या पळयलें कशी युधिष्ठिराले रक्षण करता तो आणि अर्जुनाक सपोर्ट दिता जयद्रथा वळारी घटोत्कचाले मृत्यू जाता जाल्यारय तो देवाल साहेब म्हणून तागेले पुत्ताल मृत्यू जाल्यारय तांतूं मागशें ना. आणि अर्जुनाक शस्त्री अस्त्रां दुखून वांचयता म्हूण पळयता. सो एक प्रकार भीमान आमी पळयलें की कशी द्रोणाचार्याक फटी मारका म्हूण सांगिल्लें तेन्ना भीमान सुरय मुखारसून वचून कृष्णान सांगले ताची सुद्दां मुखारसून वचून ते कार्य जावच तशी केल्लें. आणि खंयच्या प्रकारारी युद्धांत कसं कोरका त्या ताणें कृष्णाल मनांत कसं आसा त्या प्रकारार तो मुखारसून वता आशिल्लो म्हूण हो पुरो विशय आमी पळयलो. सो आयच्या सेशनांत आमी पळोवया की एक समय येता 17th डे आणि आयचे 17th आणि 18th डे क्लायमॅक्स म्हणटात पळय भिमाला संचित रुपार भिमान कशी कॉन्ट्रीब्यूट केलें तूं पळोवया. 16 दिवस जालेले आसा 17th डे. आणि 17th डे आमी पळयल्या 100 इंतू 20 मात भाव व्हरली 20 जन मात व्हरली. आणि कर्णू हे दिवसा सुरय जाताना कर्णान युधिष्ठिरावट युद्ध करचें आसा. आणि कर्णान युधिष्ठिराक इतलें युद्धांत तूं म्हणटात पळय मार मान पेट्ट जावचें आसता का की युधिष्ठिराक पास कॅम्प वचून रिटायर जावका पडटा. आणि त्यात कृष्णा कळटा की एक चांग परिस्थिती नाही आहे म्हणून ताका कृष्ण सांगता ह्या समयार युधिष्ठिरा लोट्टू म्हळ्यार भारी भारी एक पेट्ट पडलेलो ताका युधिष्ठिराक. अर्जुना सांगता की तूं वस आणि ताका कसं म्हणटा तागे लोट उलोवन बैस अशी कसं जावचें ना तागेलो अवस्था म्हाका सम दिसना म्हूण ताका अर्जुनूय युद्ध सोडून वता म्हूण पळयत. सो आमी पळयत युधिष्ठीर कोण लिडर आशिल्लो तांगेलो तो ना. आणि अर्जुन कोण मेन योद्धा आशिल्लो तो वयना.
सो आणि दोघं जणांनातील तेन्ना ते सगळे युद्धाची रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरा जनावर लढाई करचे ते भीमा वैरी येता जाल्यार भीम खंय म्हापशे ना एनिमी कॅम्प आवटून शत्रू जनावटू तांगेले कसन कसन ते फॉर्मेशन केलेलं अशें पोर करडाना पुरा एक प्रकार तांगेले फाटी मोडून घालता म्हणटात पळय त्या लेकार कसने तांगेले चलचे दिना आणि खंय ताका राबोवचें जायना तांकां कर्नाल आणि अर्जुनाल कशी मुखारसून लढाई जावचें आसा जाल्यारीची म्हणटात पळय कर्णाक अर्जुनान नातील तेन्नात कितले मॅक्सिमम डॅमेज करू जात पडले त्या प्रयत्न करता आशिल तो ताका तो भीमा लागीं वचना कसले की भीमा आवटू लागीं गेल्यार तागे लोटू एंगेज जातलो तो ताका भीमा देखून धूर असूनच बाकी पुरा पांडव जनांत तो मस्त सैनिकाक आनी मारता आसता आणि भीम अनेक सायडार तो फायट करता आसता सो एक प्रकार पळोव येता की कौरव जेन्ना प्रयास करता आशिल्ले की ह्या समयार अर्जुन आनी युधिष्ठीर नातिल भीमाक कशीपणी कोर न्हू मारल्यारी और कसनेपणी कोण केल्यारी तेन्ना खंडिताची तांगेल फेवरान तूं ते कौरव कॅम्पार फेवरान तूं जातलें म्हूण सो एक प्रकारारी भीमाक पुरा जन म्हणटात पण आपासतानी ते नियम पुरा ब्रेक कर न्हू मुखार मातशें देखून पुरा जन ओट्टू मेळ न्हू लढाई करू सुरू करता ती म्हूण भीम कशी लढाई करता आशिल्लो जे तागेल मनान तूं आशिल्लें की युधिष्ठिर आवट कसन जाला पा म्हूण आनी की अर्जून कसले येयनी तो एकलो लढाई करता म्हूण त्या लेकार न्हय जाल्यार युधिष्ठिरा कसं जालें की अर्जुन इतलो समय घेता आस म्हळ्यार कसं प्रॉब्लेम जाला की सो एकदम इंटेन्स रुपार ते फायट जाता आशिल्लें आनी म्हणटात पळय मस्त पंता भीमाक ते कितले सकट आयुधान मारताना भीमाक कसने ताका भंय करनाशी तो एक पंता तागेले केन्ना म्हण की रथार दोकून देव न्हू येता आशिल्ले जनाक मार नेऊन आपस रथार येवन बसता आशिल्लो म्हूण पळयता सो त्या प्रकार आमी पळयतात ताणें ते रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या समयार घेतली मागीर भिमान एक कौरव जनाक भावाक ते मारू सूर करता म्हणून सांगिल्लें आनी एक पंथा दुशासना इद्राकची ते तागेले भावाक मारताना दुशासना ते सहन करचें जायना तो लेखता आतां हांव हे भिमाक कशीपणी कोरून म्हणटात पळय मृत्यूदंड दिवूं का नाचे तो आमकां कोणाक सोडचना म्हूण आनी दुशासन साधारण सुमार आसतो योद्धा न्हय ताण मुखार येवन तागे पुरा आशिल्ले कसन ताका युद्ध कला आशिल्लें ताजेन तो भिमाक धनुश्य बाणान ताजेर अटॅक करता म्हणून आनी एक पंत अशें जाता की भिमानय एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें की दुशासन इतले पॉवरफूल लेखारी ते इतले पंता सडनली इतले बाण सोडतलो म्हणून ताका भीमा हे आश्चर्यचकित जाता आनी तागेले हाता देखून भीमूय धनुश्य बाण घेवन राबिलो जाल्यार तागेले हाता देखून ते धनुश्य बाण चुकता आणि हे पडली सिद्धा दुःशासन घट्टी म्हणटात पळय घट्टी म्हणटात पळय आतां जाल्लें भीमालें म्हूण कसले तागेले हाता देखून धनुश्य बाण सोडलो आनी त्याच समयार अपास कुडले मस्त बाण सोडता दुःशासन आनी त्या फोर्सान लागील पेट्टाक भीमाक मस्त कडेन पेट्ट लागता आनी भीमाक पण म्हणटात पळय एक प्रकार चक्कर सी येवन म्हणटात पळय तें धूक इतलें आसता तें बाणाचें की भीम सादारण म्हणटा तागेले सहन करची कितली शक्ती आसा कसं म्हणटा लागल्यार पेट्टू पडल्यार ताका काही तो सहन करून घेता जाल्यार हें पंता दुशासनान मारलेलें अशें आशिल्लें की एक पंता ताका भीम वय तागेले बॅलन्स चुकून त्या रथान तो मध्य ती हें पोलस बड्डी आसता पळय खंयचे ते हें ताका धोरून तागेले बॅलन्स चुकन अशी पळयत खंय आनी ताका राबू जायना खंय भिमाक एक पंता म्हणटात पळय ते ते रथाचे ते पोल धरून बसता खंय म्हळ्यार बोध चुकला म्हणके जाता आसा जाल्यार तो कशीपणी कोरून चुकय नाशी पळयता आनी अशी पळयताना हांगेल कौरव कॅम्पान तूं म्हळ्यार सुरयपंथा कौरव जनांनी अशी भिमाक पळयनी आशिल्लें की तो चिके वीक जाला आनी चक्करशी येता असो म्हूण तो सादारण म्हणटा केन्नाय मारूंक येता आशिल्लो पुरा जनाक आनी अशी पळयताना पुरा जेन्ना हास्य सुरू करतात खंय आनी सांगतात की जाल्ली भिमालें म्हूण दुशासनान ताका समाप्त करून सोडलो म्हूण आनी भारी खुशयेर गट्टी गट्टी हास्य सुरू करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार हिची हें व्हड मिस्टेक आशिल्लें तांगेलें तांणी भिमाक म्हणटात पळय ಸ್ವಲ್ಪ टायम दिल्लें पळय दुशासनान न्हिजोन कंटिन्युअसली मारता वचूंक आशिल्लें ह्या समयार जाल्यार तांणी हास्यें हें ताका उलोवचें तें पुरो करताना भिमाक चिक्के एक टायम म्हणटात पळय रिकवर करचें मेळ्ळें कशें क्रिकेटान तुवें पळयत एकदम छान बॉलर आसल्यार ताका पक्कने कोणी सिक्स मारल्यार ताका कोप येतलो आनी नेक्स्ट टायम तो आनीक लायक कोन्न बॉलिंग घालतलो तशींच ही भिमाक एक प्रकारार पेट्ट पडलेला जेन्ना
ताका भारी कोप येईल असं ऍक्च्युली दुःशासना वयरी. आणि तो आनीक एक कोपारी येता आणि एव्हरी टायमा म्हणके भीम अनएक्सपेक्टेडली रथार दुखून तागेले घट धूर ते उडकी मार न्हू इतली स्पीडार धांवन येता म्हूण दुःशासना लेखारी. आणि अशी कोपान येता काही भीमू की दुःशासना अशी तागेले लागीं येता आणि भीमान धांवन येता ना, ताका अशी दिसता काही की म्हणटात पळय मृत्यू तागेले लागीं येता असं म्हणून त्या प्रकारार कोपारी भीम येता म्हणून सांगितलं असं म्हणजे मृत्यूचे आयला म्हणून. आणि मध्येन मस्त जेन ताका राबोवच्या वता ती आणि राबोवच्याक वता थंय मस्त जेन ताका बाण मारता ती पुरा दिशान जाल्यार ही भीम ते गदा अशी गुंडयता आसता ते आणि कसने ताका मारलेले शस्त्रान अस्त्रान मारलेले ताका कांय लागना के. आणि अशी त्या मागशी त्या म्हणतात पण आर्क घेऊन भीम ते गदा घेऊन दूर ते घेऊन हात कितले त्या ताका सोडोचे मुखारसून वचे जात पळय तितले त्या मागशी घेऊन एक फोर्सार दुःशासनाक मारलेल पेट्टाक तो 20 अबाउट 60-70 फीट दूर रथार दोकून उड्डून कितले की दूर वचून पडता म्हणून सांगितलं असं. त्या प्रकारार पेट्टू भीम ताका गदान मारता म्हणून सांगितलं असं. हे मारलेल्या पेट्टाकची दुःशासनाल रगत आणि पुरा कडेन म्हणटात पळय येवच्या सूर करता तो उठोवचे प्रयत्न करता जाल्यार ताका बल ना इतले भीमाल त्या एक पेट्टान म्हणटात पळय दुःशासनाक उठोवच्याक जायना. तशी एक प्रकारार तागेली अवस्था जाता. उठोवचे ट्राय करता काय जाल्यार उठोवचे जायना म्हळ्यार तितले त्या भीमान ताका मान सोडना. मात उठोवचे प्रयत्न करताना फुडले धडपडलेल्यार भीमू असं. आणि ह्या एक प्रकार कोपार असतं की भीमू म्हणतात पळय सेन्सलेस रेज म्हणतात पळय कसने एक लिमिट नातील कोप तशी आम्ही म्हणतात पण नरसिंहदेवा कोप आयलो अशी तशी आम्ही एक प्रकार पळयत भीमाक अशी कोपार आशिल्ली दुःशासना पळोवन आणि तागेले हात धरता काही भीम आणि सांगता काही ह्यांच्या हातान न्हय तू द्रौपदील केस तांडिलेलो ह्यांच्या हातान न्हय तू द्रौपदील कापड तांडिलेलें. आणि तागेले स्वोर्ड तलवार खडग घेता काही आणि त्या वैर कोर न्हू खाट्ट आणि तागेले त्या हातोची कट्ट कोण सोडता म्हणून सांगितलं असं. आणि तागेले भुज्जा दाखोवन दुःशासनाले अशी स्प्रे मारल्या म्हणजे रगत भायर येता म्हणून सांगितलं असं. आणि तो हात काण धूर उडोवन सोडता काय भीम जाल्यार हिची दुःशासन ह्या प्रकारास ताका जगताना कसनेपुणी कोण तो हालचे प्रयत्न करता काय जाल्यार ही भीमान तागे एक हात तागेले हृदयार दवरला की म्हळ्यार ताका हालू जावचें नज म्हणून इतली स्ट्रॉंग ग्रिप दवरला की इतली दुखी जाताना ताका हालचें जायना एक हात कट्ट करून तागेले उडोवन सोडला ताणें. आणि म्हणतात पळय ह्या प्रकारार त्या अवस्थे जाताना दुःशासनाक एक हात ग्रिप धरून ताका उठोवचें दिना आणि अपास मुष्टी घेवन ताका मारू सोड करता. आणि भीम घट्टी घट्टी दुःशासना तुका सोडना दुःशासना तुका आतां मारून घालता आतां तुगेलो अंतिम समय आयलो म्हणून इतली घट्टी घट्टी उलयत खंय की लागीं आशिल्ली न्हय कुरुक्षेत्रांत तूं भिमाल आवाज कितले की मैल तें भिमाल आवाज आयक पडटा आशिल्ले खंय. आणि ते इतले घट्ट आशिल्ले की आवाज भिमाल कोपान की मस्त जन ते आवाज आयकूनच तांगेले बोध चुकून पडटात ते सैनीक. ह्या प्रकारे म्हणतात म्हळ्यार ते भयंकर रूप उग्र रूप भीम दाखयता म्हणून सांगितलं असं. आणि ह्या पण तापास ते खडग घेवन सीदा तागेले म्हणतात पळय हृदयाची घालन सोडता म्हणून सांगितलं असं. डायरेक्टली हृदयांत घालन सोडता आशिल्ली दुःशासन घट्टी घट्टी बोबाट मार न्हू तागेले मृत्यू पावता म्हणून सांगितलं असं. आणि हांगाय न्ही ते खंय हृदयान तूं ते खडग घालेले ते भीम काडता खंय आणि तागेले हात तागेले हृदया भितर घाल न्हू म्हणतात पण हे प्रकार एक प्रकार उग्र रूप हे भीमाले हात तागेले हृदया भितर घाल न्हू ते हृदय तागेले हार्ट काडता खंय तो. आणि ते हार्ट काडटाना तागेले हात्ता त्या पुरा लागीं रगत तागेले वंटाल्या ते व्हरता म्हळ्यार हे एक प्रकारार म्हणटात पळय विशेष रुपार हे उग्र रूप दाखयलेलें आसा भिमान. आणि हे पुरा जन सैनीक कर्ण आणि पुरा जन पळयता आसत खंय म्हळ्यार कोणाक येचूचे जायना भीम कसं करता असं म्हणून. आणि ते रगत काणू त्या वंटाल्या व्हरता काय आणि घट्टी घट्टी हांसून सांगता काय हे रगत मेगेल आवसू दुद्धा की ना पोषक आसा हे म्होवा की ना म्हणटात पळय गोड आसा हे उदका की ना रिफ्रेशिंग आसा म्हळ्यार इतलें म्हणून. आणि तो सांगता काय ह्या रगतान हांव आतां
मेगेल कसं नाव प्रतिज्ञा घेतील असं मेगेल कोपू त्या पूर्ण रुपार हांव संतुष्ट जालेलो असं हें रगत पळोवन पिवन म्हूण अशी सांगता म्हूण अशी एक प्रकार सांगता आनी सांगता की दुशासन तूंच आशिल्लो हो एक भारी व्हड दुश्ट कोण हें हें युद्धा कारण आसून इतले जाणां बाद दिलेले आसा तुगेलें मृत्यू मेळूंक आशिल्लें तूं येद्दोळ तें सेफ नाशिल्लो तुगेलें रक्षण करतले कोणी नाशिल्लें जाल्यार आतां हांव तुका म्हणटा पळय मृत्यू दंड दिवन तुका सुटलो तूं आतां तूं खंय आसा तूं थंय सेफ आसा पुरो कसो की तुगेले आतां म्हगेल्या हातान मृत्यू जाल्ले म्हणून सो ह्या पुरा उतर भिमान ते रूप पुरा पळोवन पुरा जेन्ना व्हरलें पुरा कौरव भिवून वता ती म्हूण म्हणटात पण हे अनबॅरेबल फियर्सनेस म्हणटात पळय कसं एक मारयत ब्रुटली मारयत युद्धांत इतले जनांक मरण जालें नस जाल्यार ह्या प्रकारारी म्हणटात पळय मार न्हू देहा भितर हात घाल न्हू हृदय काळ न्हू रगत पिवचें असल पुरा भिमान हें रूप पळयतना म्हणटात पळय पुरा जन भिवून वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी बगलेन थंय दूर कृष्ण आनी अर्जुना पळोवन भीम दोन्ही हात वयर करून सांगता खंय मेगेल आज दुःशासना मारची प्रतिज्ञा कृष्णा जाल्लेली आसा आतां दुर्योधन मात भरला आतां ताका हांव सोदीत तो खंय आसा म्हणून अशी गट्टी म्हूण गट्टी गट्टी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आतां थोडे वेळ कसं नाही एक म्हणटात पळय कौरव जनांत तूं थोडे वेळ कसं नाही एक आश आशिल्ली की आमी कशी पुणी कोणी ह्या युद्धांत मुखारसून विन जावचे पुरो म्हणून हे भिमान हें रूप पळोवन पुरा जन आशी सोडटा ती आनी कांय जायना आमगेलें म्हणटा त्या प्रकारे आनी कर्णाक आतां हांगा देखून हे सिच्युएशनाक देखून रिकवर करचें म्हणटात पळय भारी एक डिफिकल्ट आशिल्लें जाल्यार की भिमान हें रिमोर्सलेस म्हणटात पळय ह्या प्रकाराचे कोप ताका पळोवन आनी कसं करचें म्हूण कळना आनी तेन्नाची मागीर मुखारसून कर्णाल्यांनी कशें आमी सांगितलें कर्णाल्यांनी भिमालें पयरी ताचे पयलीं एक दिवस पुरते लढाई जाल्लेली आसा आनी तांतूय आमी पळयलेलें ते जयद्रथाक वताना कर्णाल्यांनी भिमाल जाल्लेलो न्हू तेन्ना कर्णाल येद्रावय तेन्ना अ, भिमान दुर्योधनाल भावांक कौरवांक मारलेलें नाशिल्लें मस्त जन कर्णाल रक्षण करूं येता तेन्ना तो पुरा जना मारता तेन्ना आणि म्हणटात पळय आनी आतां कर्ण ह्या पुरा पळयतना कसलें की आतां कर्ण आतां तो कौरव कॅम्पात सेनापती तो आनी सेनापतीले मेन कर्तव्य म्हळ्यार कसं न्हय तागेल ओटो आशिल्ले कोण आसत पळय तांगेल रक्षण करचें तें मेन कर्तव्य सेनापतीलें आनी कर्नाल दोळ्या मुखारीची दुशासनाक भिमान अशी ह्या रुपार मारलेलें पळोवन ताकाय दिसता की आतां कसं करचें बा म्हळ्यार मागीर ताका तागेलें कर्तव्य करचें जाय न्ही म्हूण सो इतले पुरा भावांक सुरेख तागेले येद्रा मारलेलें नाशिल्लें विकर्णाकय मारलेलें नाशिल्लें विकर्ण एकलीचिकेचें आंग आशिल्लें तातूंत कसलें की ताणें द्रौपदीलें वस्त्रहरण करतना ताणें एगेन्स्ट आशिल्लो जाल्यार भिमान ताकाय मारला कसलें की तो अल्टिमेटली कौरव सायड कोणूय फायटींग करता आशिल्लो ताकाय मारका पडलें भिमाक जाल्यार भिमाक तागेले खातीर चिकेक आशिल्लें कसलें की ताणें अपोज केलें तेन्ना द्रौपदी वस्त्रहरण करता सो दुशास कर्णान त्या दिवसूय पळयलां भीम तागेले येद्राक कशें कितले जाणां मारला आनी ताकाय मारलेलें त्या दिवस कर्णाक आनी आज हें दुशासना मारलेलें सो एक प्रकारारी म्हणटात पळय भिमालें सगळें आतां हें पुरो जाताना सगळें तोंडार रगत खंय आंगार रगत आनी कशें एक प्रकारार तो बोबाट मारता आशिल्लो भीम हे कर्णाक हें पळयतना तो स्तब्ध जावन गेले ते एक प्रकार म्हणटात पळय धैर्य चुकली म्हणटात पळय एक प्रकारान आनी तागेले हाता दुखून तागेलें धनुश्य स्लिप जाता खंय आनी तो पडता खंय आनी तागेले कर्णाक दिसता खंय हो भीम न्ही तागेले भितर कोण की रगत पित्तल राक्षस जावं भितर गेल्ला दिसता आनी ते रगत पित्तल राक्षस कोण की विशेष शक्ती आशिल्लो राक्षस तो आनी ते राक्षस भिमाल देहान तोकून ते तागेले पुरा पराक्रम दाखयता आसा अशी पुरा कर्णाल मात तें तेत खंय म्हळ्यार साधारण मनुश्यान अशी कशी एक प्रकारार व्यवहार करूं येता बा की रगत पिवचें अशी पिसोळ घालचें सो भिमाकय कर्णाकय कसं म्हूण मना वचना ह्या पुरा जगता आसतना कर्णाल पुत्ताक एक भीम कुडले मान सोडता खंय तेन्ना म्हणटात पळय कर्णाक आपास एक पंदरा सेन्सस येता म्हणटात पळय हांवें कसं ना पळय म्हूण जाल्यार तांणी कुडले हेकड तेकड वता ती आनी मागीर त्याच दिवस 17th डेक आमी कोत्तासर की कर्णाल आनी अर्जुनाले हें जेवचें आसा आनी मागीर अर्जुनान कर्णालें मृत्यू जावचें आसा ते लढाईंत पराजीत करून सो
एक प्रकारार आमी पळयता की कर्णानय तें उग्र रूप पळोवन ताका एक संज कोरका म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तागेले पुत्ता मारतरी तो मागीर मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या प्रकार अशी प्रकार परिस्थिती जाता. आनी आतां लास्ट डे 18th डेन तूं आमी पळयत दुर्योधन एकलो व्हरलात तेगेले 99 भावांक मारून जाल्लें आसा. आतां 18th डेक हो मात व्हरलेलो आशिल्लो दुर्योधन. आनी त्या दिवसू सेनापती शाल्य जाता आनी शाल्य हें करता म्हूण मुखारसून ते लढाई करता असं म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार तांकां तांणी आतां ऑलमोस्ट हें म्हणटात पळय गॉन केस म्हणटात पळय आनी कांय करूं जायना न्ही जॉन 18th डे कसं जाल्यार की तांगेलें कौरव सायडा दाखोवन पुराजनाक कोणीय व्हर न्ही एक्चुली. मागीर शकुनीक मारता ती 18 दिवसाक आनी शाल्याक युधिश्टीर मारून सोडता. सो आतां तांगेले प्रकारांत कोणीय व्हर न्ही ती. आनी हें पुरा पळयताना दुर्योधन कुरुक्षेत्र भुमी दोखून धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. तांणी मस्त तागेले मातशें धांवन वता ती जाल्यार तो फुडले तांणी ताका सोदूच पयशी फुडें तो वचून एक स्थळारी सिमंत पंचक म्हूण एक स्थळारी ते न्हंयती भितर वचून निपून बसतले. आनी न्हंयचे भितर वचून ताका आनी तागेले तें एक शक्ती आशिल्ली दुर्योधनाल्या तें योगीक शक्ती न्हंयचे भितर तो श्वास दवरून मस्त समय ते ताणें भितर बसयत आशिल्लें. आनी तें म्हणटात पळय तें कळना कोणाक की तो थंय भितर आसा म्हूण. जाल्यार थंय वताना म्हणटात पळय कोण कितें त्या एरियांत कोण ते हंटर्स आशिल्ले तांणी सांगतात की युधिश्टर ह्या डायरेक्शनान गेल्लो आसा कसं जाल्यार की आमी पळयलेलें की तो उल्लोन राबिल्लो म्हणून कसं जाल्यार की त्याच जन मात व्हरली ताका कौरव सायडाकून कृपाचार्य अश्वत्थाम आनी कृतवर्मन आनी बाकी पुरा जन ना. ताका तांणी सांगतात की तो तांगेल्या उलोवन राबिल्लो आनी त्या दिकान वचून खंय चमकला म्हूण. तेन्ना थंय गेल्ले दिसता तांकां कळटा की तो त्या एरियांत खंय दिसना म्हूण जाल्यार ते तळ्यांत की न्हंयतू ते सिमंत पंचकाचे थंय भितर तो निपून बसला म्हूण. आनी थंय भीम येवन घट्टी सांगता खंय निपून बसला रे दुर्योधन भिवन गेल वय म्हगे लोट लढाई करूं जायना वय म्हळ्यार खंडित तूं भिवन गेला ताका निपून बसला म्हूण. तेन्ना दुर्योधन चॅलेंज केल्या क्षत्रीय नव्हता तांणी तांकां नुतो बसचें जायना. दुर्योधन भायर येता आनी सांगता हांव कांय भिवन वचचें न्ही म्हाका हांव मस्त टायर्ड जाला म्हणून मस्त थकून गेला हांव म्हाका आतां बल ना ताका हांव रेस्ट घेता आसा तुमी रेस्ट घेयात ती मागीर आमी लढाई सुरू करुया आनी हांव एकलोच तुमकां पुरा जना मारून सोडता म्हूण दुर्योधन सांगता आतां तुमी रेस्ट करात आमी रेस्ट करया युद्ध मागीर कंटिन्यू करुया म्हूण. ताका अशी युधिश्टीर सांगता ना तूं कांय आज लढाय आनी कांय करनी आशिल्ली तूं अशी रेस्ट घेवन पळयल्यार तुका कळटा की तुका रेस्ट घेतला आनी आमकां रेस्ट नाका. आनी युधिश्टीर सांगता तूं आमगेल पुरान तुज्या नाल्यार कोणाल वोट लढाई करता तें तूंच सिलेक्ट करी आनी त्या लेकार लढाई करुया म्हूण. तेन्ना दुर्योधन सांगता पळय म्हगेलें कांय शस्त्र ना म्हगेलें कांय रथ ना कशें करचें म्हूण. जाल्यार तो सांगता युधिश्टीर सांगता जाय तर तुका खंयची शस्त्र जावका तें तूं आमी तुका दिता ती आनी तूं कोणाल वोट फायट करता त्या मागीर तुमी सिलेक्ट करूं येता म्हूण युधिश्टीर सांगता तेन्ना एक्चुली कृष्णाक म्हणटात पळय कृष्णाचे के दोळे म्हणटा पळय एक प्रकार कोपून पळयत युधिश्टिराक म्हळ्यार इतलें उदार मनाचें कांय जावका म्हूण नाशिल्लें म्हूण. कसं जाल्यार की आतां पळय दुर्योधनान गधा शस्त्र उपयोग करून नकुल सहदेव युधिश्टिराक सिलेक्ट केल्यार तांकां तागे लोट लढाई करूं जायच ना. कसं जाल्यार की दुर्योधन म्हळ्यार त्या गधा युद्धांत तूं दुर्योधन आनी भीम आनी टॉप दोग जण बलरामाल्या कशी केली ती आनी दोग जण टॉप ताकाची कृष्णा दिसता हें अशें पुरो इतलें उदार मन करून काय सांगू का म्हूण अगत्य नाशिल्लें म्हूण. जाल्यार दुर्योधनूय तो अहंकारी न्हय तो सांगता जाय तर तुमगे लोट कोणाले वटू तुमी लढाई करता तसं लायक ना तुमी हांव भिमाक सिलेक्ट करता म्हूण तांणी सांगतात सो सो ते म्हणटात पळय एक एकदां चान्स मेळ्ळ्यार तांगेल्या अहंकारा निमित्तान सिलेक्ट करतात. आमी हें फुडें पळयलेलें आशिल्लें की कशी जरासंदूय पळय ताका ताणें अर्जुना वाट फायट करीत आशिल्ली कसं जाल्यार की दोग जाणां ताणें सिलेक्ट करीत जाल्यार जरासंधान सांगचें आसा हो हागे लोट कसं लढाई करचें भिमा लोट लढाई करया हो चिके गट्टी दिसता म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी पळयत आशिल्ले तेन्ना जरासंधान कुस्ती करतना जावं पयलीं अर्जुना ताणें डिफीट करूं येता आशिल्ली पराजीत करूं येता आशिल्ली जाल्यार तो भिमा सिलेक्ट करता. तशें आज पळोव येता सिमंत पंचक स्थळारी दुर्योधनू भिमाक सिलेक्ट करता म्हूण पळयता आनी सिमंत पंचक तें एक व्हड स्थळ कुरुक्षेत्रा भागांतू आसा जाल्यार
मस्त काळ फूड त्यांची स्थळारी परशुराम देवानं ते कहीं तो ते पुरा क्षत्रियांक मान जातरी परशुराम देवान थंय येवन स्नान करून ते शुद्ध जालोलो म्हणून कसले की ते ताकाच ते एक भारी एक व्हड स्थळ तें श्रीमंत पंचकर तो त्या स्थळारीची हांगे लढाई सुरू जाता म्हूण पळयत आनी हाची पशी फुडें एक दिवस फुडें गांधारी थंय येयल्ली आशिल्ली कसले की ती काय करत आसता तिगेली पुरा चेडूंक गेली ती दुर्योधन मात आसा आनी तीन तिगेन तें आत्मबल शक्तीन तिणें तें अ, दुर्योधनाक तिगे पुरा शक्ती करून दुर्योधनाल देह एक प्रकारार वज्रा मणके जालेले म्हूण पळयत सो एक प्रकारार आमी पळयत की इतले काळ देखून भीम वनांतू आशिल्लो आनी दुर्योधनू रावळारांत आशिल्लो कम्फर्टेबली आशिल्लो आनी दुर्योधनान डायरेक्ट केन्नाय तो डेली कितले की घंटे ट्रेनिंग करता आशिल्लो हे गदा युद्धांतू म्हळ्यार कशे खंयची खंयची प्रकार अँगलार गदा गुंडोवका कशी पुरा ते म्हणटात पळय टेक्नीक स्किल सो त्या प्रकारार पळयत दुर्योधनू भिमाकिना सुपिरियर आशिल्लो स्किल आनी टेक्निकांतू तूं कसले की ताणें मस्त प्रॅक्टीस केलां रावळारांतू मस्त जनाल ऑटोमेन ट्रेनिंग केलेलें आसताना भिमाक तशी कसले फॅसिलिटी नाशिल्ली ताका कांय रॉयल फॅसिलिटी नाशिल्लें वनांत ताणें खंय राबचें कसन खावचें मेळटा त्या प्रकाराचें वस्त आशिल्लो इतलें वर्स करून जाल्यार हाणें दुर्योधनान डेली प्रॅक्टीस करची आशिल्लें ताका तागेलें स्किल लेवल हाय आशिल्लें जाल्यार भीमाले दुर्योधनाक इल्लें चड बल आशिल्लें एक प्रकारान सो एक प्रकारार पळयत हागेले स्किल चड आसा आनी हागेले बल चड आसा सो एक लेखार तांणी फायटिंगाच पळोवचें युद्धाच्या लेवलार पळयलें तांणी इक्वल आशिल्लें स्किल आनी बलाचें ओट्टू मेळ्ळो म्हूण पळयत सो त्या प्रकारार एक प्रकार तांगेली इक्वलसी आसता जाल्यार इक्वल आसून वय गांधार येयले त्या बला निमित्त दुर्योधन आनीक एक लेवल वयर जेता म्हूण सांगिल्लें आसा कसं की मस्त सकड स्किल टेक्नीक भिमान मारू वताना दुर्योधन चुकयता जाल्यार ही धा पंता चुकयताना भीम एक पंता खंडीत ताका मारता गदान जाल्यार ही मारल्यार ही दुर्योधन हांसता आशिल्लो आनी भीम आश्चर्य जाता आशिल्लो की हांव कसं जायना कशी बाबा हांव इतली गट्टी मारलेलें म्हूण तशी करता करता लढाई फायट करता आसता आनी भीम आनिके बल घाल न्हू आनिके बल घाल न्हू मारू प्रयत्न करता दुर्योधनाक आनी मस्त पंता दुर्योधन तागेले स्किल टेक्नीक कोण हेकड उडयता तेकड उडयता आनी कशी पुणी करून चुकयता आसता जाल्यार हिची म्हणटात पळय तांगेली फायट अशी अशी महाभारतांत उल्लेख केलेलो आसा दोन एक पंता म्हणटा पळय एकदम टेक्नीक स्किल हें पळयल्यार ते वर्ल्डाचे बेस्ट डॉग जन गदा खेळटले जन न्हू ते म्हणटात एक प्रकार एक डान्स परफॉर्मन्स आशिल्ली की ते इतली ग्रेसफूल आशिल्ली तांगेली फायट बल आशिल्लें स्किल आशिल्लें टेक्नीक आशिल्लें जाल्यार तांगेले ते मुवमेंट हात कशी मुखार सरतात पांय कशी मुखार सरतात तांगेनी ते गदा गुंडोवचे अँगल पळयल्यार एक प्रकार ते म्हणटात पळय एक डान्स परफॉर्मन्सा म्हणकी आशिल्लें पूण त्या प्रकारार आशिल्लें म्हूण जाल्यार इशी ते गांधार येयलें बला निमित्त भीमाक दुर्योधनाक कांय करूं जायना म्हूण आनी एक प्रकार कितलेकी पंता तो चुकयता जाल्यार एक पंता भीम कशी पुणी करून तर घट्टी मारता आनी इतली घट्टी मारता भीम की साधारण म्हणटा कोणीय असल्यार दुर्योधन न्हय कोणीय असल्यार तागेलो मृत्यू त्याच क्षणांत जावका जाल्यार की मारलेले पेटला कितले की धूर वचून पडता की दुर्योधन तितले बलान मारलेले भीमान तागेले आशिल्ले बल घालन जाल्यार पळोवन जाता री भीम दुर्योधन आपास उठोवन रावता काय आनी हांसता काय तेन्ना भीमाक आपास दिसता की कशा बा कसले जायना आनी भीम म्हळ्यार तागेले लक्षण पळोवन कळटा भीम शॉक जाला म्हूण कसले की इतले पेट्ट घेवचे कोणाक साथ दिना इतले बलान मारलेले आनी हो हांसताच काय तेन्ना इतले मारल्यार भिमाक दिसता काय कसले जायना का कसले जायना आनी ते लढाई करता करता पडटात पळय भिमाल बल चिक्के म्हणटात पळय चिक्के उणी जाल्या म्हणके जाता म्हूण कसले की तो बल घाल मारतास आनी दुर्योधन तागेली शक्ती तितली उपयोग करना तो टॅक्नीक आनी स्किलान हेकड तेकड वतास तो तितले मारूं वचना आनी आत्ता एक समय येता की म्हणटात पळय आनी हें आमी पळयत की कसं जालें की हाणें भिमान ते प्रत्यंत कसं घेतिल्लें की दुर्योधनाक जांगेर मार न्हू तागेले जांगी भितून घालता म्हूण जाल्यार तागेलें प्लॅनिंग कशें नाशिल्लें की ते निजावन ते युद्धा रुलार लेकार गदा युद्ध जाताना कुर्टा पंदा मारूं ना
ताका तागेले अशें आशिल्लें की ताका सुरय ते युद्धांत तूं पराजीत करता, मागीर पराजीत करून ताणें पडले सिद्धा तागेले जांगे मारून तागेले पाय तागेले म्हणटात पळय मारून ते ताका तागेली प्रतिज्ञा पूर्ण करता म्हूण सांगिल्लें. ताका तो भीम जांगे मारूं वचचे ना कसले की ते गदा युद्धा नियम आल्या कुर्टा पंदा मारूं ना. सो त्या प्रकारार ते जाता आशिल्लें जाल्यार आतां कसं करचें म्हूण तेन्ना कृष्ण अर्जुना सांगता की ताका सांगात जांगे मारूंक म्हूण. आणि भीमूय पळयता की कृष्ण अर्जुना सांगता आसतना अर्जुनूय भीमा सांगता की जायता म्हूण मारी म्हूण. म्हळ्यार अर्जुन एग्री करता की हें युद्ध फिनिश कोरता आतां म्हूण आनी हें मारता म्हूण एक पर्टिक्युलर पॉयंटार म्हूण. सो अशी पुरा जाता आसतना दुर्योधन आतां ताका कळटा की भीम चिके वीक जाता असं म्हणून आणि दुर्योधन येवन ताका एक घट्टी पेट्ट मारता म्हणून सांगिल्लें आसा भीमाक. आनी साधारण म्हणटात पळय कोणीय असल्यार ते सहन करूं जायनाशिल्लें. भीमाक एक भारी दुखी जाता काय जाल्यार तें दुखी दाखोवन दिल्यार दुर्योधनाल कॉन्फिडन्स शेड जातालें. ताका तो कशी पुणी कोर न्हू अशी तागेले एक व्यवहार दवरता की ताका कांय जायनासी. जेन्ना भीमाक मस्त दुखी जाल्ल्या कितें दुर्योधनान मारतना जाल्यार ते दूख दाखोवन दिल्यार ते म्हणटात पळय बॅलन्स ऑफ पॉवर विंगड जाता. दुर्योधनाक सायकोलॉजिकली दिसता की आतां हो आतां वीक जाला म्हूण भीम ते दाखोवन दिना खंय. आणि म्हणटात पळय ते क्षत्रियान तूं ते विकनेस दाखयल्यार ते कोण ते इतरा लढाई करता तो आनीकय पॉवरफुल जाता म्हूण पळयता. सो आतां कसं करचें म्हणून आनी भीम दाखोवन दिना. हाकाय दुर्योधन आश्चर्य जाता की इतली गट्टी मारल्यार ह्याक कशाने जायना मू हो दुखी जाल्या म्हणून दाखयना मू. सो आतां कसं आतां भिमाक दिसता की कृष्णान सांगल्या मणकेची आतां मुखार सून नियम ते ते गदा युद्धाचे नियम ब्रेक करून आतां जांगेरी मारका म्हूण दिसता काय. आणि तेन्ना ते एक अशी एक मूव आसा तांतूं टॅक्नीक आसा की तोग्ग दोकून नेला लेवलार दोकून गदा मारचे आसा. तेन्ना ते नॉर्मली कोण तो मुखार कोणार लढाई करतात पळय तांणी उडकी मारतात तेन्ना नेला लेवलार दोकून करतना ते गदा तोग्ग दोकून वता आनी तांणी गदा वयल्यान उडकी मारता ती कोण तशी भीम अशी तोगू लेवलार दोकून ते गदा गुंडयत खंय आनी दुर्योधन ताका ताका चिक्कोच्याक जंप मारता जाल्यार भीम ते नेला लेवलार दोकून व्हरना सीदा तागेले घट्टी जांगे मारून सोडता म्हूण. आनी जांगे मारलेले पेट्टाक आमी इमॅजिन करूं येता की हे क्षत्रिय म्हळ्यार तांगे कशी आसच्या पूण तांगे मसल्स जांगी जाल्यार ते जांगे भितर दोकून तागेले हाड्ड कुडकी जालेले आवाजू कितले की दूर ते आयक पडता म्हूण सांगिल्लें आसा दुर्योधनान. तो जांगे भितर ते हाड्ड आसा पळय ते कुडकी जाल्यार खट्ट म्हूण इतली गट्टी आवाज येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी दुर्योधन एक पंता बोब मारून पडता म्हळ्यार एक पंता तागेले जीव उडल्या म्हणके जाता कसं जालें की हाड्डाची फ्रॅक्चर करून ताची पुड्डी केला म्हळ्यार जांगे भितर वयले. आनी कसं जालें की ते काणयेंत गोत आसा की गांधारीन कांय वस्त्र घालून येवचें न्हय म्हणलेलें तेन्ना आमकां गोत आसा की ते कृष्णान सांगचें की हांव मुखार तूं अशी कशी वता. ताका ताणें ते एक वस्त्र घालून घेतिल्ले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ पार्ट दुर्योधनाले ते गांधारील बल ते पावन ते वज्रा म्हणके जाय नाशिल्लें. सो त्याची भागाक आतां भीम ते टेक्नीक यूज करून मारता आनी दुर्योधनाल ते हाड्ड पांयाची कुडकी जावन तो एक प्रकाराचे तागेले मृत्यू जाल्ले अशें दिसता आनी ताका उठून रावूं जायना म्हणटात पळय पांयो कुडकी जाल्ले वता आनी पडता. आनी तेन्ना घट्टी घट्टी बोपे मारता म्हळ्यार ताका दूख सहन करूं जायना की दुर्योधनाक. जिवंत आसा तो जाल्यार दूख सहन करूं जायना. ह्या पुरा जाता आसतना बलराम देवूय थंय येयले खंय आनी ताणें पळयलें की म्हळ्यार दोग जन बलरामाले शिश्य आशिल्ले दुर्योधनूय भीमूय. आनी बलरामाक कोप येता काय तेन्ना की नियमा लेकार कुर्टा पंदा मारूं नज न्हू हांव तुमकां इतले दोग जाणां शिकयलां भीमा वयर कोप येता काय तूं नियम कशी ब्रेक केला आतां हांव तुका सोवना पळय म्हूण बलरामाक कोप येता म्हूण. कसले दोग जन तागेले शिश्य आशिल्ले आनी ते युद्ध पळोवच्या खातीर तो आयलो थंय बलराम देव. सो भीमाक मारूं येता आनी बलरामान भीम कुडले थंय म्हणटात पण तागेले पांय पडून तागेले दिंबेर बैसून तागेले ताणें मारलेलें सहन करच्याक रेडी जावन बशिल्ले खंय. म्हळ्यार आमी हातूंय पळोवं येता की अ, 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 भीम खंयच्याय प्रकारान बलरामान मारूं येताना तांगेल देवावट लढाई करूं वचना पूर्ण शरणागती दिवन आतां मागीर मरण जाल्यार जायता म्हणून तांकां पांय पडून नुता बसता खंय. सो भिमाल एक तूं ह्या मागीर पळोवं येता तांकां तसं की बलराम आनी कृष्ण म्हळ्यार तांणी दोग जन देवूची
आणि कुडले शरण येता म्हळ्यार देवाल हातान म्हाका मरण आसा जाल्यार तें हांव स्विकार करूं तयार आसा म्हूण. सो हांतूय भिमान शरणागती आमी पळोव येता म्हूण. जाल्यार ही बलरामान मुखार सून येताना कृष्ण ताका राबयत खंय आनी सांगता खंय पुरो म्हळ्यार कौरवाल विशीं सांगता खंय तूं गोतना हांवें बलरामाक सांगता खंय. म्हळ्यार त्या कृष्णान आनी बलरामान मदें त्या महाभारतांत आमी पळयता तांगेले ते विंगड एक रस आसात आनी बलराम देवान केन्नाय कृष्णाला एक ऑपोजीट पोझिशन घेवचें आसा. मात ते तांगेले मदें ते एक म्हणटात पळय आनीक एक देवाक खुशी जावं तसो ते एक विशय तो. आनी ताका बलरामा सांगता खंय तो की कशें द्रौपदीलें ताणें अपमान केलेलो, कशें तांकां वनवासा पेटयलेलो, कसन कसन नमुन्याचे पुरो म्हणटात पळय अभिमन्यू मारलेलें, विंगड विंगड प्रकारान तांणी अधार्मीक कसन कसन कार्य केलेलें आनी तातूंत पुरान तूं विशेश जावन कारण आशिल्लो तो दुर्योधनूची. आनी भिमाक ताणें प्रतिज्ञा घेतिली आनी ते धर्मा खातीर ताणें केलेलें हे रूल नियम फॉलो करचे खंयचे फॉलो करनाचे ते धर्माचें कारण की ना खंयचें व्हड कारण ना धर्माचें म्हणटात पळय ते इस्टॅब्लिश जावूकाची म्हूण धर्म संस्थापन जावूकाची ताजे किना व्हड कसले विशय ना म्हूण. सो तेन्ना बलराम शांत जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें जाताना भीम मागीर वचून दुर्योधनाक तागेले हरद्यार घट्टी लात मारतकय आनी मार मारून ताका तागेले म्हणटात पळय थंय तागेली मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी इतली कोपारी म्हणटात पळय तागेले आशिल्लो पुरा कोप भीम दुर्योधना पळोवन ताणें कसन कसन केलेले ते अपराध पुरा उल्लोवन ताका घट्टी घट्टी मस्तून 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 ताका मारून घालता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां हें पळयल्यार अशी मस्तून मारचें हें मागीर क्षत्रीय नियमा लेकार ते सम न्ही. आणि दुर्योधन सांगता काय तू पुरा क्षत्रिय नियम पालन करना दुर्योधन अशी मारताना ताका सांगता काय म्हळ्यार की एक तर म्हाका जांगे मारले तुवें आनी दोनीचे आतां मस्तून मस्तून तूं म्हाका मारता आसा हें मागीर सम न्ही म्हूण. तेन्ना भीमूय सांगता हे दुश्ट दुर्योधन तुका तूं म्हाका नियम धर्मा विशीं सांगचें म्हळ्यार तूं लास्ट पर्सन तूं एक प्रकारान चीटर अधर्मी मनुश्य तुगेले खातीर कसले नियम ना म्हूण आनी तुगेल्या म्हणके दुश्ट आनी कोणीय ना ती म्हूण. सो तेन्नाय दुर्योधन सांगता की म्हाका कोत्तास हें पुरो जांगे मारचे न्ही हें पुरा तेन्नाय तो म्हणटात पळय तागेली ती बुद्धी सोडना म्हणटात पळय दुर्योधन हांव पळयलां हेकडे देखून हें पुरा कृष्णान केलेलें ताणें दोळ्यान अर्जुना सांगिल्लें की म्हाका जांगे मारी म्हूण. सो तुमी पुरा जन मेळ न्हू अशी पुरा नियम ब्रेक करून म्हाका मारता आसा ती हें फॅर फायट न्ही म्हूण म्हळ्यार हें तुमी केलेलें सम न्ही हें अशी अशी म्हणटा अशें जाल्यार हें पुरा मारतना भीमा कशी कोपार असतो तर तेगेले ते पुरा म्हणटात पळय तेगेले पुरा ते प्रतिज्ञे पालन करचें ते कोपान तो मसून मसून तो मान घालता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक प्रकारे संक्षिप्त रुपार आमी हें भिमान सिरीज कंप्लीट केलेलें आसा आनी मुखारसून आमी पळयता युधिश्टीर राय जाता भीम तागेलो नेक्स्ट आशिल्लो तो एक प्रकारान तो युवराज आसता. आनी आमकां हें मागीर पळोवं येता की भीम आनीक एक प्रकारान ही कशी कॉन्ट्रिब्यूट करता देवाल मनांत आशिल्लें धर्मास मनांत आशिल्लें म्हळ्यार आमी पळोवंक तसो तें वॉर जात्यार वय एक लास्ट सांगून रापयता वॉर जात्यार वय आमी पळोवं येता की धृतराष्ट्र तांगेलो ओटू राबून आसता निजावन त्या समयार धृतराष्ट्रान सोडून वचूं निजावन त्या लेखार त्या समयाच्या नियमा लेखार सोडून वचूं आनी आतां धृतराष्ट्र कोण ताका तागेले चेडूं हांव मारलें तांगेलो ओटू राबला जाल्यार युधिश्टीर तांकां भारी मर्यादेन राबयत आशिल्लो की तो राया मणकेची म्हूण आमी आतां रुलींग आमगेलें आसचें पुरो जाल्यार धृतराष्ट्र आमगेलो मालगडो आनी ताका पूर्ण रुपार आमी रिस्पेक्ट दिवका म्हूण जाल्यार ही भीम तशी नाशिल्ली काय ताका कोप आशिल्ली काय भिमाक युधिश्टिरा येद्रा तो कसो नाही म्हणटात पळय अपमान करनाशिल्लो धृतराष्ट्राले जाल्यार युधिश्टीर ना आनी धृतराष्ट्र आनी भीम एकांतांत आसत पळय तेन्ना आनी मस्तपंता जेवण घेवन वचचें पडलें ताका भिमानके म्हळ्यार ताका गोत आसा त्या रूम त्या जेवण घेवन वताना तागेल्या रुमांत विंगड कोणी ना म्हूण आनी ते वचून तागेले जेवणाची प्लेट पडली ते धाडोवचे आशिल्ले भिमान घे खा म्हूण एक प्रकार म्हळ्यार आतां अपमान करतना विंगड कोणी युधिश्टिराला येद्रा करूं सांगू जायना जाल्यार कोणी नातील तेन्ना भिमान वचून ते प्लेट धाडोवचे आशिल्ले धृतराष्ट्रा घे खा म्हूण आतां आनी मस्त पंता पळय तागेले अशें हाता भुजाक मारून घेवचे आशिल्ले भिमान धृतराष्ट्रा येद्रा आनी गट्टी गट्टी आवाज करचे आशिल्ले कशी मारून मारून ह्यांची बुज्जान तुगेले 100 पुत्ताक हांव मारलेलें ह्यांची बुज्जान हांव दुर्योधना मारलेलें दुशासना मारलेलें म्हण अशी धृतराष्ट्राक भिमान सांगचे आशिल्ले युधिश्टीर येद्रा न्ही निपून सो अशें एक प्रकारान भिमान हें आशिल्लें म्हूण जाल्यार आमी पळोवं येता हें निमित्त
धृतराष्ट्राक ते म्हणतात पळय ते वैराग येवचे सूर जाता म्हणून. आनी विदुरान पळय ताका लास्टार आमकां गोत्त की धृतराष्ट्राक सांगचे आसा कोपवान विधान की हांगा कसन तूं राबतास हांगेलो तूं म्हणून. आनी ह्या पुरो आयकता आनी वयर धृतराष्ट्रान मन चेंज जायना खंय. जाल्यार विदुरान एक सेंटेन्स म्हणटात पळय, भीम ते कशें सुण्याक घालतात पळय, तशी तुका तें जावण दिता, तशी त्या अवस्थेन तुवें तूं तें भिमाल देखून तें म्हणटात पळय खावची स्विकार करून हांगा राबला म्हणून तें एक सेंटेन्सानाची युधिष्ठ धृतराष्ट्र विदुरावटू भायर पडचे तयार जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मुखारसून ते तपस्या करून चांग गती पावता तागेले कसून तें आशिल्लें. जाल्यार आमी पळयत धृतराष्ट्रान मागीर कसून की बरेपणाचें कारण भिमू आशिल्लो, चिके नेगेटीव रितीन ताणें तें प्रोवोक केल्लो आसया पुरो, जाल्यार विदुरानय तें गोत्तसून त्या पॉयंट यूज करून धृतराष्ट्राक तो घेवन चंपलेलो म्हूण पळयत. सो त्या लेखार आमी पळयता की भिमान मस्त सकट व्हड व्हड कार्य केलेलें आसा. तागेले म्हणतात पळय तागेले ती शक्ती तागेले ते पराक्रम आमी ह्या पुरा सेशन्सांत पळयलेलें आसा. आनी महाभारताचे की कॅरेक्टर जावन आशिल्लो तो खंडिताचे. आनी खंडित शाश्वत रुपार तें भिमाल त्या पराक्रमा विशयी तागेले ते एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ म्हणटात पळय आमी पळयलेलें आसा. आनी ते एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ आनी ताणें तें एक देवाल खातीर तें सेव करचें ती तागेली भावना कृष्णाल मनांत कसन आसा तें जावच तसन. सो ते भिमाल विशीं सेशन हांगार आपयता. कसलें उलयलें कसलें चूक असलें क्षमापण करता. क्विकली 1 मिनिटाचें रिकॅप करता. तुमगेले कसलें फीडबॅक असल्यार कसलें तुमकां शेअर करपा जाल्यार सांगेत येता उलटाय. सो आमी पळयलेलें आयज दिवसांत की कशी भिमान स्वल्प काळा खातीर युधिष्ठीर आनी अर्जुन नासल्यार वय ताणें ते लढाई एकल्यान मॅनेज केलेलें म्हणून. मागीर आमी दोनी विशय पळयलो कशी ताणें दुशासनाक कशी एक प्रकारारी भारी ते आमी ते उग्र रुपाचे तें विवर्सून आमी आयकली ती कशी तागेले हात काडून तलवारान कट करून ते उडयलेलो तागेले हृदया भितरी हात घालून ते रगत पिवन ते एक प्रकार उग्र रूप दाखयलेलें आसा म्हणून. जाल्यार आमी पळयता ह्या पुरो ते क्षत्रीय भावना आसच्या पुरो जाल्यार तागेलें तें मोटिवेशन एक आशिल्लें भिमालें की कृष्णाल मनांत तूं धर्मारी चोलका हें जगत आनी ताची खातीर कसन कोरका तें हांव करूं तयार आसा म्हणून. तें सेवा भाव आशिल्लो भिमालो क्षत्रीय जावन ताणें तें दाखोवचें आशिल्लें रूप दाखयलेंची जाल्यार तातूंत कसलें एक अहंकार कसलें नाशिल्लें सेवा भाव आशिल्लें. आनी मुखारसून आमी ह्या पळयलेलें की कशी ताणें दुर्योधना तागेले वय मृत्यू ताणें दिल्लें आनी 100 जनाक त्या कौरव भावान ताणें कशें तें प्रतिज्ञा घेतिल्लें तें पूर्ण केल्लें. सो हांगार आपयता. नेक्स्ट टायम देखून आमी चतुर्श्लोकी भागवतम ताजी डिटेल्स खंयचे खंयचे श्लोक ते म्हणून हांव ते ग्रुपार आमी मेसेज करता ती नेक्स्ट वीक देखून आमी चतुर्श्लोकी भागवतम करता. धन्यवाद पुराज कोण कोण मेसेजेस घालता आसा ती धन्यवाद तुमकां पुराजनाक. हरे कृष्ण. कोणाक कसं शेअर करू का कोणाक कसं टाईप करून मेसेज घालका जाल्यार तुमी करूं येता जे आमी सेशन कंक्लूड करूयात. धन्यवाद तुमकां पुराजनाक. सेशन तसलें हांगार पळया जॉईन केलेले खातीर चिके लेट जालें कंक्लूड करतना सो अपोलोजायज करता ताचे खातीर. एक पंत दोन पंत तीन पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन रावपय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. हरे कृष्ण. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिलया. हरे कृष्ण.